नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीचेर हांव वनिता नायक सर्व वीक्षकांक स्वागत सुस्वागत करता. उत्तर कन्नडा परमळ हो कार्यक्रम आज जी आमी करता आसात आमकां एक बरे सिरसी गांवचे सोयरे मेळ्ळ्याचे. तांगेलें नांव आसा डॉक्टर अरुण इस्लोर. नमस्कार. नमस्कार. तुमकां हे कार्यक्रमाक स्वागत. धन्यवाद. तर सर डॉक्टर इस्लोर हांव थोडे तुमकां परिचय करून दिता. तांणी सिरसी गांवांत सुपुत्र. आज तांगेले एक परिचय करून दिवका लेगीत सुमार इतलो व्हड आसता ते जाल्यार तितलो हांव सांगना हांगा. तुमी तांगेले उलयता तोच परिचय जातलो त्या संक्षिप्त भितर सांगता आसा. तर हांगेल जन्म सिरसीन जालो. मोहन आनी शीला दंपतीन हे सुपुत्र. हांगेल बापाय विज्ञान शिक्षक आनी तशेंच इस्लोर मास्तर म्हणून ख्यात आशिल्ले. हांगेल पत्नी निशिता हांणी PhD केला. हांकां 2 चेल्या चेडू. 2008 न्हू NITK सुरतकल हांगा तांणी प्राध्यापक म्हणून कार्य करता आसाची हांणी बहुमुख प्रतिभे म्हणून सांगच्याक इच्छीत हांव. स्टॅनफर्ड युनिव्हर्सिटी USA टॉप 2% सायंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड चे सर्वेन त्या लिस्टान सतत 2 वर्ष तांगेलें नांव येता आसा. सर CV रामन यंग सायंटिस्ट अवॉर्ड 2018 हांकां कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्या हस्ते अवॉर्ड मेळ्ळा. तो अशी हांव आतां परिचय करून दिता आसतना हांव उलयता तांगे परशी आनी तो आमकां परिचय जावन वतलो. तर तुमी NITK सुरतकलांत येवचे पयले इस्रायल इंडोनेशिया आशिल्ले. तर थंयचे एक्सपिरियन्स कशी? म्हळ्यार म्हागेलें PhD 2002 जाल्लें म्हागेलें आनी त्या टायमार हांव बेंगलोरांत एक प्रायवेट इंजिनियरींग कॉलेजांत वर्किंग एज अ फॅकल्टी केमिस्ट्री डिपार्टमेंटांत. ताजे नंतर म्हाका 3 वर्सां नंतर दिसलें ते मध्य मागीर लग्न जावन सान चल्ल बी आशिल्ला. आतां तेच तो B.Tech करता आसा. त्या टायमार म्हाका फर्दर एज्युकेशन म्हळ्यार पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च तें करता म्हणून नंतर म्हाका हें जालें एक 2-2.5 वर्सां नंतर तेन्ना लग्न जावन पुरा सेटल जाल्लो आसा. तेन्ना हांवें इस्रेल स्टार्ट एप्लाय करचें केलें. मागीर फुडें सान उरतना दवरूनची इस्रेलाचें मागेलें म्हळ्यार तें डेड सी म्हणून एक आसा इस्रेलांत. थंय तें स्विमींग कोणाक बी येना जाल्यार तरी तांणी फ्लोट जाता अशें तसलें ते सान उरतना दवरून हांव तें मागीर मात्यान तशिल्लें. ताजे देखून हांव इस्रेलाकच एप्लाय करता आशिल्लो. आनी वन फायन डे म्हाका थंयचे एक ऑफर मेळ्ळें. सो इस्रेलांत हांव एक सुमार 1.5 वर्स पसून पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चाक गेला. कडेन वापस नंतर इंडिया येवंक गेला. हांगा NITK सुरतकलांत जॉयन जाला. ताजे नंतर हांव दुसरे कंट्रीन अगेन इस्रेल बी आसता मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापूर, कॅनडा. सो तांगेल ಒಟ್ಟು पुरा रिसर्च कोलाब्रेशन. सो त्या रिसर्च कोलाब्रेशनाच खातीर हांव इंडोनेशिया मलेशियाक आतां वर्साक 2 फावटी वता आशिल्लो. सादारण म्हाका वेकेशन उरतना हांव तेन्ना वचचें आशिल्लें. आतां कोवीड हाचे वेळेला गेलो ना 2 वर्सांच्या ना. सो दॅट्स हाव फॉरेन युनिवर्सिटीज तांगेल ಒಟ್ಟು एक रिसर्च कोलाब्रेशना खातीर हांव थंय न्ही वता उरता. जाल्यार इस्रेलांत सतत जावन एक 1.5 वर्स पसून आशिल्लो हांव. एशिया खंड साधारण तुम्ही उठूक पुरते केला? हां सादारण तशें हय. म्हळ्यार आमगेलें रिसर्चाक खंय यूज पडटा थंय मात्र हांव वचून हें करता आशिल्लो. इवन आतां म्हाका सौदी अरेबिया आनी गल्फ कंट्रीज जालो बी हें आशिल्लें तांगेल ಒಟ್ಟು यो म्हूण म्हाका ऑफर आशिल्लो. म्हळ्यार तांणीचे मागीर एअर टिकेट आनी स्पॉन्सर करताचे. जाल्यार हांव ते इस्रेला आशिल्ले खातीर तांगेल ಒಟ್ಟು बेगीन कॉन्फ्लिक्ट आसा. सो हांव आनी थंय शिरकोन पूण मध्य न्ही हें जावच नाका म्हणून आनीक गेलो ना. बट वी आर डुईंग रिसर्च कोलाब्रेशन इवन विथ द गल्फ कंट्रीज ऑल्सो. तर चेडवांक प्रेरणा दिवचे तुम्ही सेशन करताची म्हण आयकलें. ताच प्रतिसाद कशी? हां त्या म्हळ्यार एक्चुली हांव सांगतलें मागीर बापाचें म्हाका इन्स्पिरेशन म्हूण म्हणटा. ते तांणी तुमी सांगलें म्हण की इस्लोर मास्तर म्हूण बरें फेमस शिरसीन तो सायन्स टिचर आशिल्ले तांणी. आतां लास्ट इयर एट द एज ऑफ 90व्या वर्साक तांणी एक्सपायर जाले बेंगलोरांत मागीर अण्णालगरांत. तांणी सान उरतना दवरून टिचर्स ट्रेनिंग तांगेली गव्हर्मेंट हें शिरसीच्या मारिकम्मा हायस्कूल थंयची 36 वर्सां सतत जावन थंय तांणी सर्वीस केल्या. सो तांणी तेन्नाच्यानच स्टुडंट्सांक दुसरे शाळे वचून नक्षत्रा बद्दल आनी जेवण तसलें तांणी हें करता आशिल्लें त्या कालार.
सो मग तेन्नाच्यानच एक इन्स्पिरेशनची हें जालें म्हाका कित्याक हांव मंगळुराक हांगा जॉयन जाले नंतर हांगा पिलिकुळा विज्ञान केंद्र हें आसा मंगळुरांत बरें तें फेमस तें थंय प्रोफेसर के.व्ही. राव म्हणून तो तांचे डायरेक्टर निर्देशक तो तांणी म्हाका फुडें चलनशेप म्हणून हांव युनिवर्सिटी उरता न्हू म्हाका एक गुर्त आशिल्लो तांगेलें फिजिक्स तांणी हांव केमिस्ट्री तांणी एक पेटी म्हाका अरुण आनी बन्नी कार्यक्रमाक म्हणून म्हाका एक पेटी खंयची एक रिसोर्स पर्सन जावन आपयलें तांणी आतां न्ही सुमार 15 वर्सां फुडें हांवें जॉयन जालें तें NIT आनी तांणी तांगेली एज आतां तांकां अरावंड 81 तांगेलें तेन्ना अशें 15 वर्सां फुडेंच्यानाचे तांणी तितले एक्टीव आशिल्ले म्हळ्यार 200-300 जन स्टुडंट्स टिचर्सां पुरो ट्रेनींग दिता आशिल्ले सो तांगेलें तें पळोवन म्हाका एक इन्स्पिरेशनचें जालें आनी तांणी बी सांगलें अरुण निमंतर बरಬೇಕು तुमगेलो सगळ्यांनी यंगस्टर्सान येवन हांकां सायन्स प्रमोट आनी करचें हें करता म्हणून आनी तशीच आमगेलो एक दिवंगत ह्यांनी प्रोफेसर सुधीर हालदोडरी म्हणून तांणी जाल्यार तरी इस्रो सायंटिस्ट आशिल्ले कडेन फूल टायम तांणी म्हळ्यार प्रोफेसर जावन आशिल्लो दुसरो कॉलेजांत बट फूल टायम तांणी सायन्स मोटिवेशना खातीर स्टुडंट्सांक आनी तशीच प्रोफेसर जयंत म्हणून घेवन तांणी हांगा मंगळुरांत आशिल्ले तांणी बी 2 वर्सां फुडें एक्सपायर जाल्ले तांणी सो तांगेलें न्ही हें पळोवन म्हळ्यार म्हाका एक बरें एक हें जालें आमी टिचींग करची कशी उरता बट आतां रुरल एरियासान तूं तांकां वचून चेडवांक एक म्हळ्यार आमगेल्या काळांत तरी तेन्ना नाशिल्लें आमकां तसो बरे ऑपॉर्च्युनिटीज इवन हांव पोस्ट ग्रॅज्युएशन करतना बी ऑपॉर्च्युनिटी आमकां नाशिल्लें सो आतां चेडवांक एक मेळ्ळो म्हणून घेवन खंयचे स्कूल कितले रुरल एरिया उरप म्हळ्यार हांव हें करून घेवन मागीर क्लासान एडजस्ट करून ऑफिशियल परमिशन घेवन हांव वचून तांगेलो एक इंटरेक्शन करता म्हळ्यार सायन्स डेवलप जावका आनी चेडवान बी एक हायर एज्युकेशना वचका म्हण तें हाचे वेळार सर तुमगेले NIT कॉलेज कॅम्पसान तुमी मस्तीतले ऑल ओवर डेव्हलपमेंट करच्या पळयत आसाची अशी आयकलें ताचे बद्दल एक थोडें सांग हाका बी अगेन हांव सांग जाल्यार म्हाका प्रेरणा मागीर बाप्पाची हांव बाबा म्हणचे मागीर बाप्पा तांणी म्हाका प्रेरणा सान उरता न्हू म्हाका एक विशेश जावन एग्रीकल्चर बद्दल ताजे बद्दल म्हळ्यार आमगेली फॅमिली लँड आनी आशिल्लें शिरसीच्यान एक 8 किलोमिटर दूर हांव सादारण 6-7 वर्सां उरतना चेन्नल उरतनाचे मागीर बाप्पा लोट हांव प्रति संडे बाप्पा 2 दिवसां एक पेटी 3 दिवसां एक पेटी बसार वचून येता आशिल्लो ताका लोट हांव बी वचून येता आशिल्लो म्हळ्यार प्रति आयतारा सकाळ वचून सांजे येवचें आशिल्लें सो म्हाका तशें हांवें एक एग्रीकल्चरा बद्दल एक सपरेट एक हें आसक्ती भरती एट्रॅक्शन हें जालें सो हांव तेच तशीच व्हड जाले नंतर जालें तरीच आमगेल्या एग्रीकल्चर लँडान हांव दुसरो इवन BSc करतना वा MSc करतना वेकेशन उरतना हांव झाड आनी दुसरो टायप घालयत आशिल्लो आनी सायंटिफिकली मागीर बापान स्टडी करून घालत आशिल्लो सो त्या टायमारीचे केन्ना 40-45 इयर्स फुडें मागीर बापान ते इंगू गुंडेनी केल्ले आमगेल्या जाग्यार आतां बी आसता तेन्ना ते लेबर्स आसता आशिल्ले तुमकां दुड्ड चड जाल्यार अशें पोंड मारून हें करतना उदक जावका तशें मेळटा तेन्ना बाप तेन्ना म्हणत आशिल्लो इल्लो ಇದು इंगुगोंडे उदक म्हळ्यार रेन वॉटर स्टोर जावका आमकां उदक कितली भूमी पिता तितलें बरें वेस्ट जावन वचना म्हणून आतां एक 8-10 वर्सांच्यान पुराय पॉप्युलर बट मागीर बापान 45 इयर्स फुडेंशें हें केल्लें सो तेच म्हाका म्हळ्यार NIT आयले नंतर एग्रीकल्चर लँड आसा मागीर शिरसीन तुज्या म्हाका जावक आशिल्लें तेन्ना वचचें जायना हांगा आमगेलें 300 एकर्स कॅम्पस आसा सो हांव आमगेलें चीफ वार्डनाक विचारलें हांव तेन्ना वार्डन उरतना सर हांव कसं इनिशिएट करच्यो हाजे म्हळ्यार कॅम्पस ग्रीन करचें भितर सो तांणी फूल कोऑपरेशन दिलें आनी मागेलो फ्रेंड तेन्ना RFO जावन आशिल्लो डॉक्टर चंद्रा स्वर्णेकर म्हणून शिरसीचेच मागेलो क्लासमेट तो BScच्या सो ताण म्हाका फर्स्ट क्लास हाजें टीक ताजे एक सादारण 1800 प्लांट्स ताण म्हाका म्हळ्यार आमी तें पेमेंट करून बरें सिलेक्ट आशिल्लें पेटी हय सो तें हांव फुल्ल हें करिल्लें आनीक हें कशें म्हळ्यार आमी तें कसन झाड रोयले नंतर तितलें सोडचें ना तें आमी एक 3 वर्स पसून एटलिस्ट एक चेडवां पळयलें म्हणके पळयलें रे तेन्ना तें खंडीत आमकां एक ताचें एक बरें हें रिटर्न्स येता आतां सुमार एक 8 वर्स जालें तें हें जेवण न्हू अरावंड 23-25 फीट एवरेज हायट आयल्या विथ 90% सर्वायवल सो तशें म्हाका प्लांट्सा बद्दल हें करता आसा तशें तुमगेले सद्या आमी ते नम्म कुटलाकांचे एक चॅनलार स्टार्टअप बिझनेस टॉनिक म्हणून कार्यक्रम पळयलो आतां हे तुमगेले प्रोफेशन विंगड तो टॉपिक बी विंगड अशें म्हाका दिसता तर तुमकां तांचो बी इंट्रस्ट आसा ते बी तुमी करताची तर तांचे कशे अनुभव
त्या कशें चल म्हळ्यार आमगेलो भितर NIT सुरत केला एक इन्क्युबेशन सेंटर आसा सायन्स टेक्नॉलॉजी एंटरप्रिनर्स पार्क म्हणून शॉर्ट फॉर्म एज अ स्टेप ते 1996 डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया तांगेल फंडिंगान ते स्टार्ट जाल्लें म्हणून आमगेलो मेन ऑब्जेक्टीव म्हळ्यार स्टार्टअप कंपनीसांक हेल्प करचे नर्चर करचे 3 years पासून ते आमगेलो ताजे हेड ते म्हळ्यार 2 वर्सां नासले 3 वर्सां ते टर्म उरता आनी ते युजली दिवचे आयदर फॉर अ इंजिनियरींग फॅकल्टी नाय जाल्यार कॉमर्स नाजाल्यार आमगेलो मॅनेजमेंट डिपार्टमेंट बी आसा तांकां मात्र दिवचे हांव बेसीक सायन्स डिपार्टमेंट ते 1.5 वर्स फुडें आमगेलो डायरेक्टरान म्हाका आपोवंक प्रोफेसर इस्लोर तुका हाचे बद्दल बरें इंट्रस्ट हांव तुका ह्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दिवया म्हूण केल्या म्हूण म्हणलें ताणें हांव सांगलें सर डेफिनेटली हांव आय वील ट्राय माय बेस्ट फॉर इट्स ओवरऑल ग्रोथ ऑफ NIT स्टेप एज वेल एज आमगेलो इन्स्टिट्यूट म्हूण सांगलें तेन्ना सुमार लोकांक म्हाका कळ्ळें नंतर म्हळ्यार थोडे जाणांन ऑब्जेक्शन बी केलें म्हळ्यार आमगेलो डायरेक्टरान येवचें तो सायन्स पर्सन ताका कसं नाही कॉमर्स बद्दल हाचे बद्दल इन्क्युबेशन सेंटर स्टार्टअप्स बद्दल कसं नाही आसा तुमी रॉंग केलें डिसिजन म्हणून डायरेक्टरान म्हाका करचें सांगलें बट हांव सांगलें सर तुमकां गोत आसा कशें मागेलें हा म्हणून सो त्या हाजे वयल्यान हांवें आज 1.5 वर्सांत हांव डेवलप म्हळ्यार हांव सांगता ना तुमी येवन पळोव येता it has received maximum attention by the people and students जल्दी आते उन startup activities अंतनी हे करते सच सो म्हाका इंटरेस्ट खंयच्यात आसा ताक स्काय इज द लिमिट हांव तशें सांगता तुमगेले जाल तितले प्रयत्न तुमी थंय हय आमी खंयच्याय कामाक इंटरेस्ट उरता आनी आमी प्रयत्न केल्यार खंयचेय फील्ड उरा एग्रीकल्चर जावं स्टार्टअप बिजनेस जावं खंयचेय उरा इंटरेस्ट आनी आमी तांत इनवॉल्वमेंट जाल्यार डेफिनेटली हें जावना जाता त्या मागेलें तशें तुम्ही आतां सांगलें तुमी सानपणा रजेन तो बापा बरशी गाद्या वता आशिल्ले त्या नंतर तुमगेले NIT तो ती सागवानी मस्तीतले झाड रोयली तर आता तुम्ही शिरसीन तो ही पारंपरिक आमगेले कृषी प्रधान देश हे पारंपरिक पद्धती आता कोणकी म्हाका दिसता मुखार वरच्याक इंट्रेस्टेड उरना सुमार तर तुम्ही हांगा NIT सुरत कलान काम करून थंय एक देवनहळ्ळी म्हणून शिरसीन एक जमीन घेवन थोडे पीक काडते आसाचे आयकलें तर ते आयकुच्याक बी आमकां खुशी जाता पण ते तितले काय कष्ट मस्त असतं का माणसान थंय वचून काडचें तर ताची कशी कशी मॅनेज करता ते तांचे हांव सांगलें म्हळ्यार म्हाका फुडेंच्यान बाप्पा लट्टू आमगेले एग्रीकल्चर लँड वचून ते एक इंट्रस्ट ताजे बद्दल तशें कृषी बद्दल एक अट्रॅक्शन हें जालें म्हाका आमगेले तेची फॅमिली लँड आशिल्लें शिरसेच्यान एक 8 किलोमिटर दूर आतां बी आसता आमगे म्हळ्यार आमगेलें डिवायड जाले नंतर आमगेले बाप्पान एक जस्ट 1 acre मात्र आमकां मेळचें आशिल्लें मेळ्ळें तें आमकां म्हाका खर्ची दिसता आशिल्लें मागीर एक इंडिपेंडंट हांव उरता म्हणून हांव एक 8-9 वर्सां फुडें शिरसेच्यान देवनहळ्ळी ते आमगेले क्लोज रिलेटीव शंकर दिवेकर म्हणून आसाचे तांणी आशिल्ले एक धैर्या खातीर आनी तांणीच म्हाका एक जागो हें करून दिल्लें 5 acreचे सो हांव तें घेतलें तें आनी तांणी सांगलें अरुणा तूं घाल्ली इन्वेस्टमेंटाक तुका रिटर्न जावं म्हळ्यार तातूंत बात्ताचें आशिल्लें सुमार एक 3-3.5 एकर भात आनी एक अर्द मुक्काल एकर हाजे कसं अरेकानट अडिके म्हणटा सुपारी आनी एक अर्द एकर सादारण अशें प्लेन ड्राय लँड सो तांणी म्हाका सजेस्ट केलें अरुण तुका रिटर्न्स म्हळ्यार घालिल्लें तूं इन्वेस्ट केल्लें रिटर्न सेव करल्यार फुल्ल हें करून तूं तोट जावं हें कर जाल्यार मागीर हें ताच्यान कृषीन एक दुड्ड करता म्हणून तशें न्हय त्यात कसं आमकां आमगेले हाच्यान लॉस बी जावचें ना आनी ते आमगेले कसं ट्रेडिशनल कसं क्रॉप्स न्ही आसा ते बी कंटिन्यू जावका म्हणून सो तशें हांवें तांत एक 3 एकर घातलें तूं एक 1.5 एकर आनी ते हांव हाका यूज केलें तोट हें करचें म्हळ्यार आय शूड गेट सम रिटर्न आतां लेबर चार्ज आनी म्हाका तें रोटेशन जावं जाल्यार समथींग आय हॅव टू गेट आनी एट द सेम टायम आमगेलें तें ट्रेडिशनल रायस कसं पॅडी हें करचें आशिल्लें तें आमगेलें कंटिन्यू करता आसाचें एक 2 एकरान भितर आनी येदो पसून आतां 8 वर्सां पसून आमी 1 kg ते कोणाक सेल केलें ना आतां कितले की लोकांक फ्रेंड्स जावं रिलेटिव्स तांकां आमी चवथी वेळा येताची आमगेले रिलेटिव्स आनी आमी ते वेव्हारीक दृश्टीन केल्लो उरना सो आमी ते एक ऑर्गेनीक हांचे वयल्यान कल्टिवेट केल्लो उरता सो आमी ते गिफ्ट जावन म्हळ्यार कोणाक इंट्रस्ट आसता ताजे बद्दल आमी ते हें घाल दिताची न्ही गॉड वेव्हारीक जोड दिवन मेळटा पण अशें हें केलेलें
अशी कल्टिवेट केल्ले मागीर कश्ट थंय वचून हारका तांतू भितर तेचे एक 4 एकर सुमार तेचे भत्ता हांतू भितर बगलेन एक 4 एकर लागी कब्बू घाले त्या बी तशीच वर्षाक एक 8 त्या बी आमगेलो तो पळोवंक घेतलो मनुष्य तो बरो हें आसा रायरे माडोना म्हणून तोच इंट्रस्ट घेत आशिल्लो आनी ताका कसन सपोर्ट जावका हांव वचून हें करत आशिल्लो आनी तशें आमगेन एक कब्बू बी तेजे एक 4 एकरकिंत कमी आमी घालिल्ले जाल्यार ते एक आले म्हणे करतना फ्रेंड्स जे रिलेटिव्स आतां गांवाचे विलेजाचे पुरा जन येताचे आनी तांकां आमी एक कसन एक सत्कार तशें एक सानपणार एक तशें दवरताचे आनी गोड बी तशेंची येदो पासून 1 kg बी आमी कोणाक विकिल ना आमी सुमार जन म्हणटाचे इल्लो आमकां दुड्डेक कोड्रे दुड्डाक पयशाक आमी कितले म्हूण सांग आमी दिताचे म्हणून जाल्यार येदो पासून हांव दिल ना सो गोड कितले जावं 1, 2, 3, 5 kg तशें घालून दिता हांव जावं मागीर ते सोशल जालें काम शेती बी जाली सोशल लोकांक गोड बी दिल्यावर जालें आतां इतलें उठवलें पळय तुमगेले कळ्ळें म्हाका शेती एक तुमगेलो हव्यास जालो आनी खंयचे हॉबीज आसाची आनी हॉबीज म्हळ्यार कुकींग सो आमगेले म्हळ्यार हांव भारती एक्सपर्ट म्हूण सांगना बट म्हाका फुडेंच्यान म्हळ्यार ताका मेन इन्फ्लुयन्स मागीर अम्मा हांव सान उरतना शाळेच्यान आयले कडल्यान अम्मा कसं करता उरता आशिल्लें हांव तें ऑब्जर्व करता आनी तें हांव तशीच करच्या ट्राय करता आशिल्लें तेन्ना सान उरतना अशी सो अम्मान बी सपोर्ट आशिल्लो म्हाका कसं ताजे बद्दल हें ना सो आतां बी जाल्यार तरेचे आनीक म्हळ्यार आतां आमगेलें नॉर्थ कॅनरा देखून टिपिकल मुंबई भारता तांदळा भाकरी वांयगणा सगळें आनी कडेन हे देखून दाळी तोय सो आतां नॉर्थ इंडियन डिशीस चलतले थोडे आयटम्स नाजाल्यार आतां थोडे चायनीज आयटम्स उरतले सो तसो न्ही पुरा एज अ हव्यास जावंगेन हांव करता ते बी आसा कडेन तशेंच कॉयन्स कलेक्शन सुमार आतां मागेलें एक सादारण एक 50 कंट्रीसाकिंत चड कॉयन्स कलेक्शनांनी आसा आनी कडेन फ्री उरतना हांव फ्रीलॅन्स रायटर बी आतां सुधा ते परत एक फेमस पत्रिका वारपत्रिके ते नाजाल्यार प्रजावाणी आनी डेक्कन हेरल्ड तांतनी सुमार एक 110 आर्टिकल्साकिंत चड हांव तांत पेटयल्या तांत भितर इतलें बिझी शेड्यूल दवरल्या तुमी आमकां वेळ दिली होडाची आनी मंगळुरार राबून तुमी इंडोनेशिया युनिव्हर्सिटी चेडवांक ऑनलायन आजकाल ऑनलायन कॉमन जाल्या पण युनिव्हर्सिटी ऑफ इंडोनेशियाच्या युनिव्हर्सिटी चेडवांक कित्याक तुमी ते शिकयत आशिल्ले त्या म्हळ्यार हांव तेचे मलेशियाच्यान उठून मागीर 15 वर्साच्यान रिसर्च कॉलॅबोरेशन आसा हांव सांगिल्लें वर्सा 2 फावटी थंय वता उरता म्हळ्यार सादारण 1 म्हयनो आनी 1 फावटी 15 days म्हळ्यार आमकां वेकेशन उरता हांव थंय वता आशिल्लो तशीच 2018 आनी 19 इंडोनेशियाक बी गेल्लो म्हणून तांगेलें एक रिसर्च कॉलॅबोरेशना खातीर सो तेन्ना तांगेले वायस चान्सलर ताका बरी खुशी जाली हांव थंय टॉक आनी दिलें तेन्ना कडेन ताणें म्हळ्यार प्रोफेसर तुमी एक आमगेलो टॉक दिवेता एक पर्टिक्युलर एक सब्जेक्ट हाजे बद्दल मटिरियल केमिस्ट्री मटिरियल रिसर्च बद्दल एक 6-7 टॉक्स हें करयता तशें म्हणून हांव जुनांत म्हळ्यार 2020 भितर वच्चें त्या टॉका खातीर म्हणून हें केल्लें बूक करून जालें तांणी मागीर टिकेट्स आहा ते बरोबर बूक केलें कडेन ते सडन कोवीड हें आयले नंतर ऑनलायन ट्रेंड स्टार्ट जालें सो तशें आमगेन तांणी सजेस्ट केलें तुमी ऑनलायनरी हें कराची म्हणून सो ऑनलायनरी हांव तांकां एक 7-8 क्लासीस तांकां तांगेले मेडिकल स्टुडंट्स आनी पोस्ट ग्रॅज्युएट आनी इंजिनियरींग स्टुडंट्स आनी बरें तांगेलें इंट्रॅक्शन म्हळ्यार बरें ती सिरियसली तांणी एटेंड जाताची आनी ताचे उठू कडेन मलेशियाच्या लुटू तांगेलें एक 3 days वर्कशॉप आशिल्लें इंटरनॅशनल वर्कशॉप हांव तातूंत रिसोर्स पर्सन आशिल्लो सो त्या बी कंप्लीट वर्कशॉप आमी तांचो चॅलेंज म्हळ्यार लॅबोरेटरी जाल्यार तरी आमी दाखोवका कशी करचें म्हणून सो ते आमी लॅबोरेटरी व्हिडिओ थंय सेपरेट करना सो ते हें करतना म्हळ्यार टॉक नाजाल्यार इंट्रॅक्शन ते वर्कशॉपान तशें 3 days कंटिन्युअस ते मलेशियान हाजे वांटो सो तशें पुरो हें करता आशिल्लें आतां कोविडा खबर आयिल्ली आशिल्ली ते कोविडा वेळार बी तुमगे क्लासेस सोटू बंद आशिल्ले ऑनलायन मात्र जाल्यार तेन्ना उगी बस नाशी तुमी सॅनिटायझर नंतर आनी म्हाका दिसता आनी कसली एक मशीन फेस मास्क झिरो को म्हणून एकणरी डिसइन्फेक्शनचे ते एक उठू तयार केल्ले हेच्या बद्दल एक थोडे सांगल्यार जाता तेन्ना तेची मार्च 20 तारीख 2020 केन्ना ते लॉकडावन म्हणून स्टार्ट जालें आमी मागीर घर मंगळुरा उरचें हांव डेली कॉलेजाक वचचें येवचें आशिल्लें घरांत सो तेन्ना एक लॉकडावन एनावन्स जालें फुडलें घरांत तूं बसकें जालें हांव फुडेंच्यान सान उरता दोन अशें म्हाका एक कडेन बसून वतना म्हळ्यार कसं एक्टीव जावन हें करता उरचें हें घरांत तूं बशिल्लें तेन्ना 2-3 दीस भितर भयंकर एक न्हू म्हाका तें उसळचें एक नमुना म्हाका हें स्टार्टशें जालें अरे लोनली एक तशें फील जालें
खरं तेच ह्या पळयतना न्यूज पेपरांत पळयता टी व्ही न्यूजांत न्ही हँड सॅनिटायझर भरती रिक्वायरमेंट ब्लॅक आर सेल जाता तशें 3-4 टायम्स स्टील त्या मार्केटांत मेळतना म्हणून हें केलें. हांव केमिस्ट्री पर्सन, मेडिसिनल केमिस्ट हांव हें केलें. तें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनाचे तांगेल प्रकार कसन कॉम्पोजिशन पळयता म्हाका गोतच आल्कोहोल नाजाल्यार आयसोप्रोपायल आल्कोहोल म्हणून तें पळयलें हांवें तांगेल तेच कॉम्पोजिशनां. सो तें आमगे लॅबांत आशिल्लें. एक रिस्क घेवन पळोवया आमगे लॅबांत थोडे एक 50 लिटर सुमार आल्कोहोल आशिल्लें. एक रिस्क घेतलें म्हळ्यार वच्चाक ड्रायव्ह करून वता पोलीस धरता म्हणून हें आसा घरांत नाका म्हणून तशें हांव सांगलें पळोवया हांव ट्राय करता म्हणून गेलो. लकीली कसं हें केलें ना म्हाका ते 1 hour रिलॅक्स आशिल्लें तेन्ना हांव वचिना. त्या लॅबांत म्हागेलो एक स्टुडंट आशिल्लो PhD स्टुडंट आमी ते प्रिपेर केलें. प्रिपेर करून कडेन DC ऑफिसाक आनी एक 50 बॉटल्स दिले आमी. तेन्ना DC ती मॅडम तेन्ना आशिल्ली ती म्हणाली सर तुमी आमकां आनी इतलें दियाचे आमकां भरती रिक्वायरमेंट आसा भरती हेल्प जाता म्हूण म्हणाले. मॅडम आमी दिताचे आमगेले बट आमगेले आल्कोहोल स्टॉक ना आमी बाय करया म्हळ्यार कोणी सप्लाय करता नाचे म्हूण सांगलें. कडेन सर तुमकां कितलो आल्कोहोल जावका म्हूण म्हळें DCला. हांव सांगलें अरावंड एक 500 लिटर्स आल्कोहोल उरलें रे. हांव एक 7,000 to 8,000 लिटर्स बॉटल्स सॅनिटायझर करयता 100 ml. तिणें इमिडिएटली एक्सायज कमिशनराक फोन करून घेना. तिणें सांगलें फाल्यां प्रोफेसर येताचे तांकां आमगेले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशनाचे ना 500 लिटर्स आल्कोहोल हें दियात तांकां सँಕ್ಷನ್ कराचे म्हणून. ಸರ್ ನೀವು ನಾಳೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತಿಂಡು ತಶೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ತಶ್ ಅವಂಗೇನು ಆಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಅರೌಂಡ್ 7,000 to 7,500 ಬಾಟಲ್ಸ್ ಕೋರ್ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ರೀಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಟು ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ವರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕೋವಿಡ್. ಪೊಲೀಸ್ ಉರ್ಚಾಪುರ ನಾದ್ಲರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನೇ ಉರ್ಚಾಪುರ ನಾದ್ಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಸ್ तांकां कोण दिताची फिशरमॅन्स हांकां तांणी फिशींग हें करतले वेजिटेबल मार्केट हांव आशिल्लो. सो तांकां पुराचे आमी म्हळ्यार कोण एक पॉश आनी उरता तांकां आमी हें केलें ना दोज पीपल बिकॉज तांणी डायरेक्टली दे वर सर्विंग द ड्युरिंग दॅट एमर्जन्सी तें एक हें केलें. कडेन ताजे नंतर ते हाचे बद्दल झिरो को म्हणून एक डिसइन्फेक्शन चेंबर आतां म्हाका गोत आसता इट्स अ सिंपल हें तांकां एक UVC रेडिएशनाचे लॅम्प हें केलें रे that destroy the virus and microorganisms. तें म्हाका फुडेंच्यान हें गोत आशिल्लें. सो समहाव विथ आमगेल्यान तो आशिल्लें तें लॅबांत तें हांव एक सपरेट तें लॅब मेळ्ळें म्हाका. कडेन वी हॅव एन ओल्ड रेफ्रिजरेटर अनयुज्ड तें आमी डब करचे काडून दवरिल्लें तें. सो तांत बेगीन मॉडिफिकेशन करून तांतूं ते UV लॅम्प्स केलें आनी सो दॅट इज तुमी आतां कसं थिंग्स म्हळ्यार तेन्ना गोत ना आमकां वायरस कशें येता म्हणून नॉटाच्यान येतलें वेजिटेबलाच्यान कशी पूण येतलें म्हणून हें आशिल्लें. सो तुमी तांदूळ भितर एक दवरून तें ऑन केलें रे 1 minute. सो दॅट डिस्ट्रॉयज द सर्फेसार कसं मायक्रो ऑर्गेनिजम वायरस उरल्यार हें जाता. आमी तें फस्ट रिपोर्ट केलें झिरो को म्हणून. आमी केलें नेक्स्ट डेका म्हळ्यार ते TV आमत बी आयल्या इंडिया TVन तेन्ना इंडिया TVन बी आयल्या ते ताजे बद्दल 1 minute रिपोर्ट बी आयल्या. ताचे नंतर कडेन IIT बॉम्बेच्यान सिमिलर कॉन्सेप्ट आय डोंट नो तांणी आमगेली कॉपी केल्ली की कसं मुगोत ना तांगेल रिपोर्ट IIT दिल्ली नंतर तांगेल पुराय जालें. सुमार जण इंडस्ट्रीच्यात बी फोन करून विचारले कशी करचे तें म्हणून. हांव सांगलें इट्स अ सिंपल कशें करत म्हणून म्हळ्यार इट्स नॉट एनी सिक्रेट कसं हें ना सिंपल हें तें. सो तांकां गेलें तरी तें टॅक्नॉलॉजी फ्री जावन दिलें. कडेन तें फेस शिल्ड त्या बी बरें ते रिक्वायरमेंट आशिल्लें पर्टिक्युलरली पोलीस फ्रंट लायन वर्कर्सांक आनी ते हें मेळता ना मार्केटांत तेन्ना फेस शिल्ड. सो ताका बी एक सिंपल एक सोल्युशन फायंड आउट केलें म्हळ्यार मागीर चल्ला तें हाचे योगा मॅटर खेळता आशिल्लो सांचेल्लो मागेला तेन्ना तो 3rd standard केशिल्लो 2nd 3rd standard. तेन्ना म्हाका सडन तो ते योगा मॅट दवरून घेवन मात तें कशें हें करून घेता आशिल्लो. म्हाका सडन हेचेर कातर घेवन एक सांत एक स्ट्रीप कट केलें. सो तें इट्स अ कायंड ऑफ ए रबर टायप हें तें स्ट्रीप तें मटिरियल योगा मॅट पळयलो उरच्या पळय तुमी. सो तें हें केलें कडेन तें OHP ट्रान्सपरन्सी शीट उरताचें. सो ताका कशी जस्ट लावन हांव एक स्टॅपल घालून अशें हें करून पळयलें. सो इटलें फॅन्टास्टीक म्हळ्यार ट्रान्सपरन्सी उरता कसनाचे वायरस हें जे आशिल्लो ते प्रोटेक्ट करता. सो दॅट वॉज अ इमिडिएट नेसेसरी. म्हळ्यार ऑफकोर्स आमी मॅन्युफॅक्चरींग दुसरें न्ही करता बट रॉ मटेरियल्स ना. सो विथीन द अवेलेबल हात भितर आमी कशी करता. सो ते आमी एक अरावंड एक 3,000 पसून तसं करून घेनो तें बी फ्रीली पर्टिक्युलरली पोलीस आनी फ्रंट लायन वर्कर्स तांकां पुरो डिस्ट्रिब्यूट केलें. सो अशी कसन एक आमकां कसन नॉलेज गोत आसा कसन हें आसा पब्लिकाक कशें हेल्प करता त्या हाचेर एक आय ट्रायड माय बेस्ट. आतां तुमी इतलो तो साधना केल्या
तर तुमगेले एक थोडे आताच वर्गाचे प्रवासाचे फोटो पळोवया तांचे तुम्ही संबंध सांगा खंयचे कसले ओकेजन ते हांगा स्क्रीनार फोटो आयले. हे ॲक्च्युली August 6th 2018 ಅಂತೂ म्हाका कर्नाटका गव्हर्मेंटाचे एक प्रेस्टिजियस अवॉर्ड सर सी.व्ही. रामन यंग सायंटिस्ट अवॉर्ड. सो त्या केमिस्ट्री अंत भितर एकल्या मात्र दितात ते वर्षांत भितर. आनी तेन्नाचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी कुमारस्वामी आशिल्ले आनी भारत रत्न प्रोफेसर C.N.R. राव. सो तांगेले हें मागेले लायफांत एक म्हाका भरती हें जालें म्हळ्यार सर C.N.R. राव आनी तांगेले हांतू तितलो व्हड सायंटिस्ट आनी वर्ल्ड लेवला. सो तांगेले बसून घेना तुमकां हें मेळ्ळेलें म्हाका दिसता हांव तुमगेले परिचयान सांगले हे तुमकां मेळ्ळेलें त्याचे त्या ओकेशनांत IISc बेंगलोर August 6th 2018 ಅಂತ हांचे हे हांव इस्रेलांत उरतना 2000 सादारण 2006 ಅಂತ हें जाल्लें. इस्रेलांत उरतना म्हळ्यार हांव तेच सांगलें म्हाका आर्टिकल्स आनी बरोवची एक हॉबी आशिल्ली म्हागेलें. तेन्ना इस्रेलांत म्हाका कळ्ळें एक थंय इंडियन रेस्टॉरंट आसा म्हूण 7 इंडियन रेस्टॉरंट थ्रू आउट इस्रेलांत 7 इंडियन रेस्टॉरंट. ताजे बद्दल बेगीन हांव तें हें केलें तेन्ना म्हाका कळ्ळें रिना पुष्करना म्हूण ती बॉम्बेच्यान 10th स्टँडर्ड तिगेलें क्वॉलिफिकेशना. तीन बॉम्बे सोडून गेलो थंय म्हळ्यार इंडियन जू यहुदी ती इंडियन यहुदी ती बॉम्बेक तेन्ना सोडून घेवन ती SSLC मात्र लगन जावन घेवन ती इस्रेलांत तिगेलें घोव थंय उरता म्हूण थंय शिफ्ट जाल्ली. तिणें त्या रेस्टॉरंटीक 6 हाजेर हें केलें म्हूण कळ्ळें. आनी ताजे नंतर तिणें 7 रेस्टॉरंट तिगेलें हें जालें उडोवडा. आनी थंय इस्रेल प्रायम मिनिस्टर आनी तेन्ना इंडियन प्रायम मिनिस्टरनी नाजाल्यार कोणीचे हाय डेलिगेशन्स इंडियन गेले रे. सो तांणी वच्चे तिगेलें रेस्टॉरंटाक. सो ताजे खातीर हांव ते फ्रीलॅन्स रायटर आशिल्लो आतां बी बरयता हांव. सो म्हाका हरशीं दिसलें हे इंटरनॅशनल वुमन्स डे तिगेलें एक स्पेशल आर्टिकल हांव सुदाक बरयत आशिल्लो. सो हांव तिगेलें एक अपॉयंटमेंट हें करूं म्हळ्यार हांव फोनार तिगेले PA हें उलोवन नाजाल्यार तांगेलें न्ही पुरा 1 minute and hundreds of dollars तसलें हें प्रिशियस तांगेलें हें ती म्हळ्यार शी कीप्स मुवींग ऑल द 7 रेस्टॉरंट. आनी तिगेलें इवन तिगेलें क्वॉलिफिकेशन 10th स्टँडर्ड जाल्लेचे ती केम्ब्रिज आनी वचून MBA स्टुडंट्सांक शी गिव्स अ टॉक वीक इयरली 1 week वचून ती हें करता एज अ तितलें ते. सो तिगेलें हांव तें अपॉयंटमेंट घेवन थंय वचून तिगेलें की अरावंड एक ती मागीर 1 घंटा बशिल्ली. ती म्हाका फुल्ल डिटेल्स दिले ताजे बद्दल. आनी हांव त्या 2000 तेचे केन्ना 6 की म्हूण मार्च हांग भितर ते सुदांत कवर पेज आर्टिकल म्हागेलें इंडियास करी क्वीन करी क्वीन म्हणून ती रिना पुष्करना. सो तें ओकेजनाचें आमगेले इंटरव्यू घेतात ते हें हे सुद्दां मेळ्ळ्यार वाचता तुमी हांव पेटोवन दिता तुमकां. हें आनीक हें जालें तरी मागीर एक सौभाग्य म्हूण म्हणटा ती प्रोफेसर आदा योनाथ तिका 90 इस्रायलांत बय ती इस्रेलाची वायझमॅन इन्स्टिट्यूटांत उरची तेन्ना हांव एक पेटी मेळिल्ली तिका कडेन तिका 2008 अंतू तिका शी गॉट अ नोबेल प्रायज इन केमिस्ट्री 2008. हांव तिका मेळिल्लो नोबेल प्रायज मेळचें फुडें 3 वर्स पयलें मेळिल्लो. तेन्ना तिगेलो एक कॉन्टॅक्टांत आशिल्लो हांव वर्सा एक पेटी खंय तांगेले परबे वेळार ईमेल न्ही घालचें त्या हाचेर कॉन्टॅक्टांत आशिल्लो. कडेन ती 2020 सॉरी 18 तिणें हांगा मंगळूर येवचें आशिल्लें म्हळ्यार एक प्रोग्रामा खातीर तिका दुसऱ्यांनी इनवायट केल्लें. तिणें म्हाका मेल केल्लें अरुण आय एम कमिंग टू मँगलोर आर यू इन द सेम प्लेस. सो तेन्ना हांव तिका आमगेलें हांगा गोल्ड फिंच ओशन पर हॉटेलांत तिका थंय वेलकम करून तिका जस्ट एक मेळिल्लें तिगेलें. सो तेचें आदा प्रोफेसर आदा योनाथ तिगेलें. आनी हें हांव तेचें हांव वार्डन उरता थंय राबून आसा हांव छत्री घेवन. ते म्हागेले फ्रेंड डॉक्टर चंद्रास वेर्णेकर म्हूण म्हणलें शिरसीच्या आनी हुबळीच्यान म्हाका 1800 सागवानीचे बरें झाड पेटोवन दिल्लें. तें देवाची दवरून घेवन पोंड काडून रोव पुसून कंप्लीट हांव तें म्हळ्यार ताजे म्हापशे आशिल्लो क्लास बी करता आशिल्लो. क्लास जाल्या नंतर आनी वचून म्हळ्यार ते लेबर्स सोडल्यार तांणी तें हें करूंक घालता तशें तांकां तें गुतना कशें धरका म्हूण अशी देंटो दवरून उबारता तांणी तें झाड रुटा हें जावन मोरून वचेचें. सो ताका सांगून हांव तें मुळां अशी दवरून उबारका. सो तो तुमी पळोव येता मुळां दवरून उबारता आसता.
सो ते एक 9-8 वर्षा पुढे येत हांव तेन्ना वॉर्डन उरतना नेक्स्ट टायम तरी हे आत्ताचे एवरेजात एक 23-20 फीट हायट आनी 90% कितें चड सर्वायवल जालें म्हळ्यार आमी सान उरतना दोन तांकां ते 3 वर्ष पसून तितले खाजेर आमी हें केलें मारे तांकां मॅन्युअर न्यूट्री हें आनी दाखोवन गेलो ते चड पळयलें म्हणके पळयलें आतां ते इट इज सम फ्यू क्रोर्स ऑफ एसेट फॉर द NITK सो अशी हॉबी जावन हे मागेलें तेची सान उरतना हांव मोस्टली 6 वर्ष की 7 वर्ष की आशिल्ली की म्हण ओल्ड मेमरीज हय मागेले अण्णा फर्स्ट लेफ्ट आवरचे डॉक्टर श्रीकृष्ण इस्लोर म्हणून तो वेटरनरी प्रोफेसर ताका चलतरीची यंग सायंटिस्ट तसले नॅशनल लेवलांनी भरती अवॉर्ड्स आनी मेळ्ळेचे आनी मागीर अक्का शैला खिणे शिरसिंतूचे मागीर बाबाजीन शिरसिंतूरचे सिद्धापूरचे शिरसिंतू सो तेची सादारण 81 की काडिल्ले ते हांव म्हाका तेन्ना 7 वर्षाचे आनी मागीर अण्णाल पाययार एक ते हे आसा मोला ते ताका पोश्चें आशिल्लें ताजे फोटो हो आनी हो फोटो लास्ट इयर काडिला म्हळ्यार ऑलमोस्ट आफ्टर अबाउट 42 इयर्स नंतर सेम प्लेसार तेची जागो मागीर अण्णाल तेन्ना आमगेले मोल ना ते एक हरशीची हे दवरल्या एक सुण्याची सान एक गोंबे आशिल्लें डॉलर ते दवरून हें केल्लें ते ओकेशनाचे फोटो हे मागीर फॅमिलीचे मागीर बायल निशिता तिणें बॉम्बे आशिल्ली ती PhD हय थंय तिणें MSc PhD करून थंय करून तेन्नाच लगीन जाल्लें लगीन जाल्या नंतर कडेन IISc बँगलोरांत पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च केला हांव तेची इस्रेला गेलो ते टायमार सो तिणें IISc 3 इयर्स हें केलें तिणें कडेन मागीर हॉटेलीचे निशांत हांव तेन्ना इस्रेला वता ताका 1 वर्साचें आशिल्लो सो आतां तो MIT मणिपालांत तूं BTech डेटा सायन्स करता आसता 2nd सेमेस्टर आनी 1.5 वर्सां फुडेंचे पयलींचे हो फोटो कडेन सेकंड सन अन्वय आतां 5th स्टँडर्ड आसा हे मागीर फॅमिलीचे आनी हो फोटो तेचे हांव NITK जॉयन जाल्या नंतर 2008 NITK जॉयन जाल्या नंतर इस्रेलाक विजिटींग सायंटिस्ट हांव 1 म्हयन्या कितें गेलो हांव फुडें पटी वचून बायलेक गेलो ना म्हळ्यार ती पोस्ट डॉक्टरल IISc करता आशिल्लें सो हांव मागीर बायलेक आनी चल्लो निशांत तो तेच्याक 5 वर्स ताका इस्रेला गेलो तेन्ना थंय ते जेरुसलेमान तो वेलिंग वॉल सो दॅट इज द Jewish लोकांक मोस्ट होलियस्ट प्लेस सो ताचे तराक थंय गेले तेन्ना एक ते मात्ता एक तेन्ना किपा म्हूण म्हणटाचे ते सान एक चेल्ले हान्ने घालका मागीर अशी ताका चेल्ल्याक घाल्ले ते किपा सो ते वेलिंग वॉल ऑफ इस्रेल ते पळोवत तुमी मातशें ते वॉला हाची न्ही करता आसत ते ताजे लागीं बी गेल्ले ते वॉला तर आत्ता तो वेळ धांवत आसा पण आमगेले विषय आनीक बाकी आसाची बरो तुमगेले इतले बिझी शेड्युलान तुमी टायम दिवन हांगा आयल्या बद्दल तुमकां अनेक धन्यवाद तशीच आमगेले सर्व वीक्षकांक आमगे कडच्यान धन्यवाद.